पेडामळ कुडचडे वाठारांत अनोळखी मनशान शुक्रारा फांतोडेर 7 गाड्यांचेर फातर मारले। तातूंतल्या 5 गाड्यांचे हारशे फुटल्यात। पयले फावट ह्या गांवांत अशी घडणूक घडल्या। पुलिसांनी आता लक्ष दिवचें अशें थळाव्यांचें म्हणणें। ह्या घडणुके उपरांत केपे पुलीस स्टेशनार थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या आणि केपे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। रात का आके गाड़ी फोड़ के गया, कौन आके फोड़ के गया हमारे को मालूम नहीं। हम लोग अंदर रहते, आदमी लोग तो सुबह काम के गए तो शाम को आते, तो ये आके ऐसा गुंडागिरी करके जाते रात में। वो कौन आके करके गए करके हमारे को मालूम नहीं। अभी कैसा रहने का औरत लोग घर पे, बाद में अभी कौन तो पुलिस लोग आके थोड़ा एक राउंड मार के जाने का रात को। ऐसे पहले हुआ था इधर कुछ? नहीं हुआ, अभी पहली बार हुआ। इतने साल हुआ मैं आके, कुछ भी नहीं हुआ। अभी कल पहली बार हुआ। अब किसकी जवाबदारी लेने का है, क्या करने का? आप पुलिस लोग भी थोड़ा देख के जाना मागताय है ना। वाड्यान एक 7-8 गाडी डॅमेज केला कोण राती येऊन। तितून 5 गाडी सारखे डॅमेज जाला, 3 गाडी मातशे स्क्रॅच येयला। आमी सांगू शकता की मातशे की तिंगा पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवन मातशी चौकशी करपाची कितें म्हणून। तर फर्स्ट टाइम वाड्यान अशें करून जालो हा। आणि आता पहिला तुम्ही खंय तरी गाडी फोडल्या, हाचे फुडें दुसरें कितें जावंक शकता? कित्याक एक सायडीन तर रानाक अशें दोंगराक तेकोन गांव आसा, सो तुमकां कितें दिसता? मातशें पळय आतां पळय पुलीस वाड्यान न्हू कितें म्हणून आमकां कितें मातशें सेफ्टी जाय। आतां अशें करून जाता म्हणल्यार आनी मुखार कितें जावपाक जायना। आता तुम्ही कंप्लेन दिल्या? हय कंप्लेंट दिला। आता असे कितले ओनर आसा त्या गाडयांचे, कितले जाणांनी कंप्लेन केल्या? आणि सगळ्यांक कंप्लेंट केला, 7 जाणांनी कंप्लेन केल्या। सगळ्यांक। आता पोलिसांनी कितें आश्वासन दिलां? आता म्हणत आमी पेट्रोल वाडयतले आमी आनी इन्क्वायरी करतले, चॅक करता म्हणून सांगला। हांव आसा पेडामळ शिरवय कुचडे ह्या भागांत आनी हांगा आयज सकाळी 4 वरांचेर एक घटना घडली। काही अज्ञात लोकांनी जे गांवांत ज्यो गाडयो सकाळी पार्क केल्ले आसलेल्यो तेंचेर फातर मारून तेंचे गाडयांचे हारशे फोडलेले आसा। 7 गाडयांचेर तेणी फातर मारलेले, 7 5 गाडयांचे जे हारशे आसा तांकां डॅमेज जाल्ले आसा। तशेंच 2 गाडयांचे मातयेचे फातर पडले कारणान तांकां खंय तरी ग्लास फुटना, त्या कारणान तांकां डॅमेज जाल्ले ना। हांगच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे आतां सपोज अशी घटना समज घडपाक लागल्यो, लोक फातर मारून गाडयांचे हारशे फोडपाक लागले, जर मुखार घरां फोडटले आनी आमकां खंय तरी लॉस जातले, तर हेजें खंय तरी केपें पुलीस स्टेशन आसा तेणी हांगा गस्त मारपाक जाय, पेट्रोलिंग करपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी अशी घटना फुडें जावपाक जायना अशेंय तेणी म्हणलेलें आसा। आनी आतां जे केपें पुलीस स्टेशन आसा, केपें पुलीस आसा, हे घटनेचें इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी इन्व्हेस्टिगेशन करतकीर खंय हेजे फाटल्यान कोण आसलेले हेंचो पत्तो लागतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर।